हे आम्ही घरात पोचलेले कुत्रे पळय असले ते आता एक आठवडो झालो. वॅक्सिन दिल्या उपरांत 2 कुत्रे माझे मेले. जे माझ्या वाड्यात माझ्या भावाचो माझो एक मेलो. आणि आता पुढे वॅक्सिन दिवन तेंच्यानी कसले कितें दिता हे कळना, कित्याक लागून दिवचे. हेजी कितें तरी तेंच्यानी परत नोंदणी करची की बाबा हे दिल्या उपरांत कित्याक लागून जाले ते. म्हाका एक सांग, आनी कुत्रे बाकीचे कशे आसा? बाकीचे कुत्रे हे पळय अशी हीच परिस्थिती कडकडटात ते. तुमचो सारको हे आसा वॅक्सिन दिल्या उपरांतूच हे आला? माझ्याकडे हे ना ऑप्शन कांयच नासलें. म्हणजे माझे बरे कुत्रे पोसलेले जायनी. भायर कित्याक आनी कोणाक त्रास होईना कितेंच नासले. पण वॅक्सिन दिल्या उपरांत दिल्या उपरांत हे पळय अशें जाता. हे आता तेंच्याकडे पयलीं दिल्ले तेन्ना अशें जावंक नासलें. पूण हेच फावट आता हे पळय अशे त्रास जाता हेंकां. पण तुम्ही डॉक्टरा कडेन बी दाखवून हाडल्या? डॉक्टरा कडेन बड्ड्या व्हरून ते डॉक्टर दाखोवन हाडले. ते म्हणपाक लागले बरें जातलें म्हणपाक लागले. वेटरनरी डॉक्टर? हय. प्रायवेट काय कसली ती म्हाका सारकी खबर ना तेंची. प्रायवेटूच ते? हय. पण तेंच्यांनी कितें सांगलें बरें जाता? बरें जातलें म्हणून. बरें जातलें म्हणटा अजून तो खायना. हांव तेका ते पळय रात सकाळी आनी सांजचे आनी 2 फावट 3 टायम तेका दूदच दिता सद्याक. म्हणजे हो आता सध्या सामको कडकडटा? हय कडकडटा. बरें, आता एक मेलो एक मेलो. आनी एक भावाचो? तेजो असोच जालो. तेकाय येल्लो थंयसरूच. कालूच मेलो. म्हणजे तुमचे एक दुबाव आसा की वॅक्सिनाक लागूनच? वॅक्सिनाक लागून डावटफूल आहा म्हाका.